प्रितीच्या बाबा भयणानो, हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला. ही जेजूची उतरां आमकां दर एकल्याक सेवेचें आपोवणें दितात. ह्याच उतरांचेर आदारून आयच्या नोवेनांचो विशय आसा, मारयेन केल्लें तशें एकामेकाची सेवा करून सेवेंतल्यान जेजूक गोवाय दिवया. आपूण गोरबेस आसतना आपले मावशे भयणीची सेवा करूंक मारिया धांव मारता. आपलें चिंतिनासतना आपले मावशे भयणीक सेवा दिता. हातून मारयेचें निस्वार्थीपण आनी वर्तेपण दिसून येता. देखून मारिया आमकां सेवे चाकरेचो नमुनो जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत मारयेचें सेवे चाकरेचें जिवीत उगडापें जाता. मारिया गोरबेस आसतना आपले मावशे भयणी एलिझाबेथेची सेवा करूंक धांवता. आयचो विशय मनान धरून चितान आयची वाचपां आमी आयकुया. पयलें वाचप. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. अवेस्वर पयलो वोडी 26-31. भावा भयणीनो, तुमी देवाचें आपोवणें मेळ्ळोली मनशां कसली ती तुमीच पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचे मोदें जाणारां वो पदवेदारां वो उंच कुळेची चडशीं नात. तरी जाणारांक लोजेक घालूंक जें कितें संवसार पिशें म्हूण दोत्ता तेंच देवान विचून काडलें. आनी शोभतेक लोजेक घालूंक संवसार ओस्कोत म्हूण लेखता तेंच देवान विचून काडलें. तशेंच संवसार ओळखी खिकोंत कसलेंच मोल नासलोली म्हूण दोत्ता तांकां मोल आसलोल्यांचो नाश करूंक देवान विचून काडली. हे पोरी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बोडाय करूंक जायना. ताच्याच देण्यान तुमी क्रिस्ता जेजूच्या जिवान जियेतात. देवान तांकां आमची जाणवाय, आमचें प्रमाणीकपण, आमची पवित्रताय आनी आमचें तारण करून दिलो. देखून बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें बोडाय दाखोवंक सोदतात ताणें सोम्या सवें बोडाय दाखोवची. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकोले देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार तान सर्वेस्पोर नदर घालता. सगळे मनशाकूड ताच्या म्हऱ्यांत आसा. जबाब. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भक्ती कोत्तात, ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मन्नांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोडाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवें काळजाक सोतोस भोगता. ताचे पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक सोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोंगरांत दडवडान गेली आनी जाकार्यासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्यान ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्या मोदें सुभागी तूं,
आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी देवान तुका सांगलां तें पुर्ततायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें बाबार्थ दवरलय. देखून तूं सुभागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, दोर्म प्रांतीक गौलीक संचालय म्हणजे डायसिजन पास्टरल सेक्रेटरीएट हातून वावुरताल्या आमच्या याज्ञिक बाबांनी बीफ साहेबाच्या गौलीक चिटीचेर हाचेर दवरून ल्हानशी पुस्तिका भायर काडल्या. हो नियाळ ह्या पुस्तिकांतलो हांवें घेतला. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. जुआवांच्या वांजेलान ही उतरां मेळटा. चॅप्टर 13 वर्स 15. ह्या वर्साचो गौलीक विशय जेजूचे निस्वार्थीपणान केलोले सेवे चाकरेचो नमुनो. जेजू आपल्या शिसांक सेवा चाकरी करूंक आपोवणी दिता. हे जेजूचे आपोवणे आयज पवित्र सोबेचे आपोवणे. जेजू भाशेन आमचो क्रिस्ती कायदो न्हय फायदो पळोवन निस्वार्थीपणान एकामेकाची सेवा करून जिवंक. निस्वार्थीपणान सेवा करूंक आमकां मारिया देख दिता. गोरबेस आसलोली कोणी वस्तोरी आपणांक सेवा मागोन घेवपाची वो आमी तिची सेवा करपाची. पूण मारिया आपूण गोरबेस आसतना एलिझाबेथीक आपली चड गरज आसा हें वळखून घेता आनी तिची सेवा करूंक वेता. आमकां आमी पयलीं उपरांत दुसरीं. मारिया आपणांक कुशीन दवरता आनी दुसऱ्यांक सेवा दिता. निस्वार्थीपणान सेवा करप हें मारिया कडल्यान आमी सगल्यांनी शिकूंक जाय. आमी आमचो फायदो पळयनासतना सेवा करूंक जाय. जावं समाजांत गरजेक सांपडलेल्यांची, कुटुंबांत जाणट्यांची, पिडेवंतांची, दुबल्यांची आदी. निस्वार्थीपणान केलोली सेवा देवाक मानवता. देखून सेवा केल्यार कितें मेळटलें ही आशेन सेवा करची न्हय. असली सेवा आपस्वार्थीपणान केलोली सेवा ती सेवा देवाक मानना. भयणी भावांनो, सेवा करूंक आमकां जायते सोयीक मेळटात. समाजांत तशें कुटुंबांत. जायतीं जाणां आमी बरो समाजीक वावर करतात. दुसऱ्यांक आमची सेवा दितात. एकदम बरे मनान सेवा दितात तांकां शाबासकी. पूण जायते फावटी आमची सेवा नामना जोडचे खातीर जाल्या. आमी सेवा करतात म्हूण आमी पेंपेरें वाजयलां. सेवा करतना कॅमेरा व्हरोंक, मोबायल व्हरोंक, फोटो काडूंक, व्हिडिओ काडूंक आमी केन्नाच विसरोना. सगळ्या सोशल मिडियाचेर घालूंक लोकांक दाखयता आनी आमचेंच पेंपेरें आमी वाजयता. दुसरे वाटेन आमच्या कुटुंबांत आसलोल्या जाणट्यांची आनी पिडेवंतांची सेवा करूंक आमी विसरल्या वो आमकां टायम ना. सेवा सोड, जायते फावटी तांची खबर घेवंक पासून आमकां वेळ मेळना. कुटुंबांत आसलोल्या जाणट्या पिडेवंतांची सेवा केल्यार गोडेक आमकां नामना, नेम, फेम मेळची ना, पूण देवाचे बरेंपण आनी त्या जाणट्यांचो आशिर्वाद मात मेळटलो. भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरयता चॅप्टर 6 वर्स 2. Honor your father and mother and live a long life here on earth. अशें भाग्योन पावलो आमकां सांगता. गोरबेस आसलोली मारिया आपलें चिंतिनासतना आपले गोरबेस आसलोले मावशे भयणीचें चिंतून तिका आदार दिवंक दावी वेता. ताची खबर आयच्या शुभ वर्तमान आमकां दिता. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोगरांत धडपडून गेली. ही उतरां धडपडून गेली मारयेचो आपले मावशे भयणी सोबे आसलोलो हुस्को दाखयता. देखून ती ताकतीन एलिझाबेथाची सेवा करचे खातीर वेता. एलिझाबेथीक आपली गरज आसा हें वळखता. एकामेकाची प्रितीमोगान सेवा करात अशें भाग्योन पावलून सांगलेलें गालिसेकारांक चॅप्टर 5 वर्स 13. मारयेचे हे बेटेन प्रितीमोग दिसता. देखून तिणे एलिझाबेथीक दिलोली सेवा
प्रितीमोगाची सेवा ती जाता. हे मारेचे बेटे उदेशी एलिझाबेथीक भणी भावांनो एक वेगळीच खुशालकाय मेळटा. आयचो वांजेल आमकां सांगता एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आमी दुसऱ्यांक सेवा दिवंक वेतांव तेन्ना तांकांय तांच्या जिवितान वेगळीच खुशालकाय भितर सोदता. म्हणजे तांकां नवी उर्बा दितांव, तांकां नवो बरबोसो आमी दितांव. आमी तांची सेवा करूंक आनी तांचे गरजे वेळार तांच्या सांगाताक आसा म्हूण दाखयतांव. मारेचे बेटेन एलिझाबेथीक पवित्र आत्मो मेळ्ळो म्हणल्यार देवाची कोटाय आनी शक्ती तिका फावो जाली. जेजू म्हणटा मनशाचो पूत सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला. आमच्या जिविताक हे व्हडलें लिसांव. जेजून कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांची एकसारकी सेवा केली. देखून दुबले गोरीब पिडेक सांपडलोले समाजान बारायलोले जेजूक जाय जाले. जेजून सेवा करून दाखयली आनी हे सेवे चाकरेचे आपोवणे आपल्या शिसाक दिले. हे सेवे चाकरेचे आपोवणे आयज दर एका जेजूच्या पाटलादाराचे जावंक जाय. तर हो ल्हानसो नियाळ आमच्या मनात धरून आता नोवेनांचे मागणे आमी करूया. पवित्र कुर्साचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बेलंकनी भलायकेचे सायबिणीक नोवेन. ए बो पवित्र अंकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेक थावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते गोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखोवलेल्यांचे माये तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक केरीत शेकाय बसायल्याय. तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनोती करतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उचारच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तेच कुशलकायेन जी कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली म्हजें मागणें आयकून घे. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रिएल बोडब्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलोले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे संस्थेल्याचे बुजवणदारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्याच संतोषान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पावसांत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें. म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोय. आमेन. आतां 9 पावटी नोमान मोरये म्हणच्यो.